चड आनी चड लोकांपर्यंत पावप, भारतीय जनता पार्टी विशींचे गैरसमज पयस करप कशें आसा. आज सोशल मिडिया ही खूब पावरफुल आसा आणि सोशल मिडिया पावरफुल जायत पासून एक ट्रेंड आमी पळयतात की हळू काही लोक सोशल मिडियाचेर येतात ते गॉस्पेल असं पळय न्ही. सध्या रानअप चालू आसा न्ही डेव्हलपमेंट आपण सरकाराच्या डेफिनेटली. आणि हांव हेंय म्हणटा भारतीय जनता पार्टी बाकीचे जे आमदार पक्षा बरोबर आसात तसोच पक्षूय बी आमच्या सगळ्या आमदारांच्या बरोबर आसा. जे आमच्या बरोबर आसात आमी तांच्या बरोबर आसात. आमी कोणाच्याच विरोधान ना, अजिबात ना. हांव परत क्लॅरिफाय करपाक सोदता. आणि इतलेंच न्हय, निवडणूक म्हणून हांव सांगता, तुम्ही जरी काही उतरां तोंडात घालपाचो प्रयत्न केलो तरी सुद्धा हांव परत सांगूंक सोदता, निवडणुकीक खूब वेळ आसा अजून. आणि म्हणून हांवें म्हळें जेवण रांदचे पयलीं जेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. शर्मात बाब, तुम्ही रांदचे पयलीं जेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही असून तुमचोच कॅन्डिडेट बीजेपीचो कुडतरे रावलो, तर रांदचे पयलीं कोण जेवलो? खंयचो म्हणटा तूं? तुमचो फाटलें इलेक्शन जावन गेलें. फाटलें इलेक्शन जावन गेलें. आमी इतिहासा पासून बोध घेवप आसता. इतिहास खांदार मारून भोंवप नासता. इतिहासा पासून बोध घेवप आसता. इतिहासांतल्यान आमी भरपूर बोध घेतले आणि ताज्या खातीरूच पक्ष संघटना कशें आसा, दुसरो कोण तरी नो बॉल घालतलो आणि त्या नो बॉलाचेर बाय वतली आणि फोर मेळटली हाचेर आमचो विश्वास ना. केदोय व्हडलो यॉर्कर बॉल सुद्धा जरी आयलो, यॉर्कर बॉल सुद्धा जरी आयलो, त्या बॉलाचेर कशें खेळप आणि सिक्स कशी मारप हाची चिंता आमी करपाची. पयली नो बॉल घालून फोर मारली म्हणून आतां तुमी मुखार सरला काय? न्ही, कशें आसा, म्हाका दिसता हांव वाद विवादान पडपाक सोदना. फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता, इतिहासाच्यो काही गोष्टी ज्यो असतात हाज्या पासून बोध घेवप आसता. आणि भारतीय जनता पार्टी ही इतिहासा पासून बोध घेता. इतिहास घट्ट धरून फाटीर मारून भोंवना, फुडाराचो विचार करता. आणि त्या बोधांतल्यान फुडें जें कितें सुदारपाची गरज आसा तें. आणि आमकां एक गोष्ट खबर आसा, पक्ष संघटना ही जर मजबूत असली, पक्ष संघटना ही जबरदस्त जर असली, तर पक्ष संघटनेच्या आधाराचेर खंयच्याय बॉलाचेर सिक्सर मारपाची आमची तयारी आसा. काम करता आणि 2 वर्स उरले आणि भरपूर काम जातलें. अशें हें काम जाता जाता बीजेपीचे भवित्य कुडतुरी कशें आसतलें, कितले पर्यंत लोक तुमचे मरे येतले. जो दुसरो आमदार आसा तो काम नेटान करीत आसता सामकें. तशें हे परिस्थितीन तुमचे बीजेपीचे मेंबरशीप तुमचो बीजेपीचो बरो फुडार कुडतुरी जातलो कसो? ना, हांव इतलेंच हाजेर सांगपाक सोदता. आज हांगाचो जो आमदार आसा हो भारतीय जनता पार्टीचे दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल्लें जे सरकार आसा अत्यंत बरें काम करता आणि कोणाक कडेन डिस्क्रिमिनेशन करना. म्हणजे जे आमदार पक्षाक आज सपोर्टिंग आसात हांची कामां जातात. इतलेंच न्हय, जर सपोर्टिंग ना तांच्याय मतदारसंघा कडेन आमी दुजा भाव करना. सगळ्या मतदारसंघांनी बऱ्या प्रकारचें काम चल्लां. आणि हें काम करता आसतना म्हज्या पक्षाक बाबा ताजें नुकसान जातलें हो कितें हाचोय विचार आमचें सरकार करना. कारण सरकार हें गोंयचें सरकार आसा. जरी भारतीय जनता पार्टीन फॉर्म केल्लें सरकार असलें तरी तें गोंयचें सरकार आसा. सगळ्यांच्या खातीर हें सरकार काम करता आणि काम करतलें. पक्ष संघटना म्हणून पक्ष संघटना मजबूत करप आणि ताज्या आधाराचेर निवडणुकीच्या वेळार कितें जातलें हाचो जो विचार आसा. पक्ष संघटना पक्षाचे चिन्ह कमळ घेऊन प्रत्येक मनशापर्यंत वतली. निवडणुकीच्या वेळार ज्या तरेची परिस्थिती असली त्या वेळावरचो निर्णय हो त्या वेळार घेतलो. आज जो कोण पक्षा बरोबर आसा, पक्ष ताज्या बरोबर आसा. जे काही मतदारसंघाचे आमदार पक्षा बरोबर ना, थंय बी केन्नाच गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कोणाकडेनूच डिस्क्रिमिनेशनाचे काम केल्लें ना. सगळ्यांक इक्वल डेव्हलपमेंट हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करीत आसा आणि हाच्या बद्दल आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. आमी अशें तुमी म्हणटा तशें आमी अशें समजप की फुडलीं 2 वर्सां बीजेपी कुडतुरी भरपूर काम करतली आमदारा. समजप कितें हो तुमचो भाग आसा, म्हजो सांगपाचो म्हजो भाग आसा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, संघटना बांदपाचें, लोकां पर्यंत पावपाचें, लोकांची कामां करपाचें काम हें बीजेपी हाज्या पयलीं करीत आसा, करता आनी हाज्या फुडें सदांच करतली. आमदार आसप, आमदार कोण आसप हो सगळो
दर इलेक्शना येतली संघटना ही चिरंतन उरतली आणि संघटनेचे काम आम्ही करतात. जो आमच्या बरोबर असा ताका बरोबर घेऊन काम करतले, जो आमच्या बरोबर ना ताज्याय मतदारसंघात सरकार काम करतात, हांव ना म्हणना. आता कोणाक घेऊन फुडें निवडणुकीत कितें जातलें, 2 वर्सांनी कितें जातलें, मागीर ताजे नंतर वन नेशन वन इलेक्शन जावन परत इलेक्शन जातलें काय, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर म्हाका दिसता आज आमी आत्तां विचार करपाची गरज ना. पार्टी लिडरशीप सगळ्या गोष्टींचेर विचार करता. संघटना म्हणून काम करपाचें आमचें काम आसा. मतदारसंघां भितर हांव परतून एकदां सांगता, भारतीय जनता पार्टी मजबूत जातली आणि भारतीय जनता पार्टीचें अस्तित्व, भारतीय जनता पार्टीची स्ट्रेंथ कुडतरे मतदारसंघान हाच्या फुडें कोणूच नाकारूंक शकचो ना. जे कितें फुडें राजकीय मळाचेर कुडतरेन घडटलें तातूंत मेजर रोल हो भारतीय जनता पार्टीचो आसतलो. ही गोष्ट आमी लक्षात दवरया. तातूंतल्यान कितें समजोवपाचें बी तो प्रत्येकाचो भाग आसा. आतां खरें आसतलें, पूण खूब फाटी हाजो गैरफायदो घेवन फेक नॅरेटिव्स पसरावप आणि हे फेक नॅरेटिव्स पसरायतना हळू तर अशा स्तराचेर अशा लिमिटाक लोक पावतात की ताका लागून आमी आमची स्टेटीचो इंटरेस्ट डॅमेज करतात, आमी आमचो नॅशनल इंटरेस्ट डॅमेज करतात. अशा स्तरापर्यंत सुद्धा काही लोक पावतात. जस्ट कित्याक भारतीय जनता पार्टी बद्दल किंवा आमचे माननीय पंतप्रधानांचे बद्दल फेक नॅरेटिव्स पसरावप, हाका लागून एकदा आमी खंयच्याच स्तराचेर वतात. तेन्ना आज आमी बीजेपी म्हणून, आणि आम्ही बीजेपी सदांच मानतात की नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट अँड इंडिव्हिज्युअल ऑलवेज कम्स लास्ट. सो अशा वेळार इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बीजेपीचे जे कार्य आसा हे प्रत्येकाच्या पर्यंत पावोवप इन इट्स ट्रू फॉर्म. म्हणजे बीजेपी आज खरें डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर वता. बीजेपी इन्क्लुझिव्ह ग्रोथाचेर सदांच, सबका साथ सबका विकास, इट मिन्स इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ, सगळ्यांक बरोबर घेऊन जेन्ना वयर सरपाक सोदतात. आणि अशा वेळार बीजेपीच्या बद्दल खूब गैरसमज, चुकीचे समज विथ ओन्ली सम वेस्टेड इंटरेस्ट हे लोकांचे मदीं पसराव. आमच्या मुखार आज ती सुद्धा एक मोठी चॅलेंज आसा की लोकांपर्यंत खरें पावप, खरें कितें आसा, फेक नॅरेटिव्स कशे फेक आसा हे एक्सपोज करप. हे सगळें काम म्हणजे लोकांपर्यंत व्यवस्थित पावप आणि लोकांच्या मदीं बीजेपी बद्दल आत्मविश्वास निर्माण करप, हे कार्य आसा आमच्या या नवीन मेंबरशिप कितली आहा एज ऑफ नाउ बीजेपी कुडतरे भितर अराउंड 4800 सुमारांची मेंबरशिप हांगा जाल्ली आसा. बूथ कितले आहा? 43 बूथ कुडतरेन आसा. काउन्सिलां कितले येतात? काउन्सिलान 3 बूथ चड येतात, 3 वॉर्ड येतात. 10 बूथ येतात, बूथ 10 येतात. 34 to 43. 34 to 42.